ತೊಕ್ಕೋಡು ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಾಯಿರು. भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन परमनो तर्फे स्वतंत्रोत्सवाचे उल्हास पाठयता. भारत आमचो देश महान. आमकां क्रिस्तांवांक हो दीस दोट्या संभ्रमाचो. कित्याक ह्या दिसा मोरयांचे मायेचो स्वर्ग वरणाचो संभ्रम तशेंच ब्रिटिशाच्या बंदडेतावन भारताक सुटका लाभलो संतोष. आमच्या भारत देशाक स्वतंत्र लाभून आजीक 74 वर्साचो संभ्रम. सृष्टी तुका वाकंता देवा, सगळी सृष्टी तुका वाकंता, सगळी सृष्टी तुका वाकंता देवा, सगळी सृष्टी तुका वाकंता. भूमी आकाश सूर्यो सन्नेकेत सर मनशा कुळ तुका वाकंता, सगळी सृष्टी तुका वाकंता देवा, सगळी सृष्टी तुका. सुमेस्तांक 74व्या स्वतंत्रोत्सवाचे शुभाशय पाठयता. आयच्या ध्वजारोहण कार्याचे अध्यक्ष जावन आसचे आमच्या फिरगतीचे विगार मनाधिक बाब सिप्रियन पिंटो तुमकां माया मोगाचो स्वागत मागता. ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮೌರಿಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶ ಕೋರಿದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. आमच्या राष्ट्राच्या मुख्यालयाने सुधारणे त्यांच्या फिरात असो आणि त्यांच्या बरोबर असो आज आम्ही फॉलो ऑनलाईन करत असो. तसेच फाटल्या आमच्या वर्सा पयलीं सुधार आमचे सैनिक आमच्या राष्ट्रा खातीर आमचे राष्ट्राचे रक्षण करचे खातीर त्या दोन्ही भागांनी रात्र आसात आणि तितलेच न्ही तांचे थोडे जीव समेत तांणी आमच्या राष्ट्रा खातीर समर्पीत केल्यात. त्या स्वातंत्र्या खातीर आनी आमच्या राष्ट्राच्या देणेक जीव अर्पीत केला आमच्या सैनिकांक आनी तशेंच आमच्या मुखेल्याक शास्त्रीय विशय मागता आसतना त्या वेळार प्रत्येकपणान विनंती करता आमच्या राष्ट्र बसत राष्ट्राच्या मुखेल्याने आमकां चिकन केला म्हणून उरास दवरयो आनी बिगरांनी शर्मेवर सगळ्या प्रकार आमी नेगेटीव कितें आसा तें आमी सगळें पॉझिटीव आमी घेवया. राष्ट्रान आमकां कितें केलां म्हणून आमी राष्ट्रा खातीर कितें केलां प्रत्येक जाणांनी आमच्या घरांत आसता मेळाव्यांक तो सान मान दिता तांकां आमी तांचें स्वातंत्र्य दिता म्हणून आमी उल्हास करया आनी मुखार तरी आमचें कितें कर्तव्य आमी जावन तें आमी कर्तव्य प्रकार मुखार व्हरच्याक बरोबर. ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ.